नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोयचे मायनिंग आता जवळ वर्षभर बंद उरिल्ल्यातूच जमा। 10 माया मेरेन सुप्रीम कोर्टात सुनावणी ना, उपरांत कोर्टाक सुटी। सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग बंद। पळयात रिपोर्ट। प्लेबॉयाक मान्यताय दिल्यार बेमुजत उपासाची आमदार मायकलाची शिटकावणी। कळंगुटेच्याच न्ही, पुराय गोंयचे लोक आपले बरोबर। प्लेबॉय म्हणल्यार शिंदळकी। युवा काँग्रेसीचो विरोध। अख्ख्या संवसारांतले हिंदू बरोबर गोंयकारांनी मनयलो संवसार पाडवो। हिंदूचे नवे वर्स सुरू। घरादारांनी रांगोळ्यो उबाल्ल्यो, गुडयो, शारांनी शोभायात्रा। नव्या वर्साक उर्बे भरीत येवकार। तीन वर्सांत वेगवेगळ्या धर्मीक थळांनी 151 चोरयो। अटक केल्ल्या 67 जाणांतल्या अजून मेरेन 3 जाणांकच शिक्षा। राय गॅरेजींत दवरिल्ले मिनी बसीक लागलो उजो। खाजगी बस चलताली स्कूल बस म्हूण। फायर ब्रिगेड पावचे पयलीं पुराय मिनी बस लासून काबार। 1.5 लाखाचे मिनी बसीचो गोबोर। खबर विस्तारान। गोंयचे मायनिंग आता जवळ वर्सभर बंद उरिल्ल्यातूच जमा। गोंयची केस केन्ना सुनावणेक घेवपाची तें 10 मायाक सुप्रीम कोर्ट थारायतलें। 11 माया सावन सुप्रीम कोर्टाक 7 सप्तकांची गिमाची सुटी आशिल्ल्यान केस जुलयाक सुनावणेक येतली। पावसांत मायनिंग जायनाशिल्ल्यान कोर्टान अंतरीम बंदी काडली जाल्यार पसून सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन मायनिंगाचें कांयच करपाक मेळचें ना। पळयात रिपोर्ट। फाटल्या 5 ऑक्टोबराक सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंगाचेर सरसकट अंतरीम बंदी घाल्ली। एप्रिलांत सुनावणी जावन पावस सुरू जावच्या पयलीं कोर्टा मुखार गोंयच्या मायनिंगाचेर कितें तरी थारतलें अशी आस्त परिकार सरकार आनी मायनिंगांतले लोक बाळगून आशिल्ले। मात गोंयचें मायनिंग सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन तरी सुरू जावचें ना हें आतां जवळ स्पश्ट जालां। सुप्रीम कोर्टान वेबसायटीचेर कॅलेंडर अपडेट केलां ते प्रमाण गोंयची मायनिंग केस केन्ना सुनावणेक घेवपाची तें 10 मायाक कोर्ट थारायतलें। 11 माया सावन सुप्रीम कोर्टाक 7 सप्तकांची गिमाची सुटी आसा। कोर्ट बद्द जुलैत कामकाज सुरू करतले। तेन्ना पावस आशिल्ल्यान कोर्टान येदा कदाचित अंतरीम बंदी काडली तरी पसून मायनिंग सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन सुरू जावंक शकचें ना। बुधवारा सुप्रीम कोर्टात गोंयचे मायनिंग केसींतले कांय आदोगाद मदींच उबे रावले आनी गोंयची केस बेगीन सुनावणेक घेवची म्हूण सरन्यायाधीश आफताब आलमा कडेन विनवणी केली। गोंयचे मायनिंग डिपेंडंट लोकांचेर मरपाची पाळी आयल्या अशें आदोगादांनी खंडपिठा मुखार उलोवन दाखयलें। हाचेर कितें करूं येता जाल्यार पळयता इतलीच जाप सरन्यायाधीशा कडच्यान आयली। बार्जवाल्यांनी मात हे गजालीचेर हुस्को उक्तायला। Because after it is the last day of the working of the Supreme Court, after that there would be vacations for 7 weeks. If at all the Supreme Court new bench is constituted and it sits in July, nothing is going to happen till October. We are only in April, we got another 6 months and we really cannot sustain. We would like to appeal to our government to declare Goa as a mining ban affected area. Because if we are declared as a mining ban affected area, we can go to the Reserve Bank and make efforts to get at least some waiver of the interest due. नवे खंडपीठ चड करून जुलयांत गोंयची केस घेतले। कोर्टान जरी गोंयच्या मायनिंगावेली बंदी काडली तरी गोंयान घाल्ली बंदी आनी केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान सस्पेंड केल्ले मायनिंगाचे एनवायरमेंट सर्टिफिकेट तशेंच आसा। कोर्टान बंदी काडल्या उपरांत केंद्र आनी राज्य सरकार हो विशय कशें हाताळटले हाचेर मायनिंगाचो फुडार थारतलो। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। सरकारान गोंयांत प्लेबॉयाक क्लबाक मान्यताय दिल्यार बेमुजत उपासाक बसपाची शिटकावणी आमदार मायकल लोबोन दिल्या। आपले बरोबर कळंगुटेचेच न्ही तर पुराय गोंयचे लोक आसात अशें लोबो म्हणटा। हो क्लब गोंयांत आयल्यार पर्यटन वाडटलें अशें आमदार निलेश काब्रालान म्हणिल्लें। हाचेर लोबोन हरकत घेतल्या। प्लेबॉय क्लबाक मान्यताय दिवप म्हणल्यार शिंदळकीक लायसन दिवप अशें मायकल म्हणटा। यूथ काँग्रेसीनूय प्लेबॉयाक खर विरोध केला आनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। So this
thought that Goa would be a soft target because Goa is full of good tourism right now. Good tourists are coming. Family tourism येता आमकां. A responsible person like Nilesh Kabral giving a statement on the floor of the house. Playboy will bring high-end tourists to Goa. What does he mean to say by that? What is, in which direction is the tourism going? Is it going to be a sex tourism destination? Playboy एक license आहे, Department of Tourism जर दिले जाल्यार it's a license for prostitution. I already decision घेतला की I will sit on an indefinite hunger strike as a MLA and North Goa BJP president. Secondly, people will follow. I am not alone. Entire Goa doesn't want this. ही बारीक भाषणां दिवन ह्या आदले कोण MLA आसले मिनिस्टर आसले ते घरा बसल्या आनी आतां तेंचे कडेन कांय ना आनी कांय करूंक जायना म्हणून हे आतां व्हडले प्रोस्टिट्यूशन आनी हाय क्लास प्रोस्टिट्यूशन करूंक सोदता ते कित्याक तेंचे कडेन कांय फायनान्स ना आतां सद्याक. Our minister saying that he is taking an affidavit and then allowing it. I sincerely request him not to even entertain that affidavit because we know how many affidavits they keep their words. So don't take the affidavit and we don't want the playboy. We are really against it because it is against the culture, our culture, and it is promoting vulgarism. That is which obviously the Goa Pradesh Youth Congress will not support. अख्ख्या संवसारांतले हिंदू बरोबर गोंयकारांनी बिरेस्तारा संवसार पाडवो मनयलो. संवसार पाडव्यान हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवें वर्स सुरू जाता. घरदारांनी रांगोळ्यो काडून पुजो करून लोकांनी गुडयो उबारल्यो. नव्या वर्साची परबी दिवंक सकाळ फुडें कांय वाठारांनी भौशीक कार्यावळी जाल्यो. सूर्योदय जातना लोकांनी शोभायात्रा काडल्यो. पळयात गोंयकारांचो नव्या वर्साक येवकार. नवे वर्ष बरे वचू म्हारगाय शिवाय वचू तर म्हारगाय कशी जाता ती तुम्ही जाणा. आमच्या सरकाराच्या वतीन म्हारगाय कमी करपाचो प्रयत्न करता पण तरी सुद्धा सुख समृद्धीचे वचू. भारत या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आपल्याला मिळतो. भा म्हणजे ज्ञान, रथ कायम ज्ञानाच्या पाठीमागे लागलेला, कायम सत्याच्या पाठीमागे लागलेला देश म्हणजे भारत आहे. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.